दिवचलच्या सोनारभाट लाटंबारसे वाठारातले वारक कुटुंब सध्या दहशतीपणा वावुरता। 1 म्हयनो जावन गेलो। रान माजरांनी वारक कुटुंबाच्यो 8 बोकड्यो आणि 2 वासरां मारून उडयली। पूण अजून मेरेन वारक कुटुंबाक रान खात्या कडल्यान लुकसाण भरपाय मेळोंक ना। हे कुटुंब दुधाच्या वेवसायाचेरच आपले पोट भरता। गांवांत येवन गोरवां पाडकांक खावन उडयता म्हणून वागांक मारून उडोवपाचें 70 इतलें प्रकरण अजून न्हिवूंक ना। जाल्यार पाळीव जनावरांची रानवटी जनावरांनी हल्लो करपाची दिवचलची ही घडणूक उक्ताडार येयल्या। म्हयन्या आदीं लाटंबारसे वाठारांत रान माजरांनी येवन वारक कुटुंबाची बोकड्यो आनी वासरां मारून उडयली। सुमार 80,000 लुकसाण भरपायची मागणी वारक कुटुंबियांनी रान खात्याक केल्ली, पूण अजून खात्याच्यो फायली हालूंक नात। रान खात्यान दक्षता घेवपा खातीर लायिल्ले कॅमेरे काडून व्हेल्यात। पळयात पिडेस्तांचे गाराणे। जेन्ना आमचे हे सगळे पेपर घातलेले तेन्ना राजेश पाटणकारान येवन आमकां हेल्प केली, एक अमाउंट दिलो, बट एक्चुअली आमकां जे गव्हर्मेंटा कडसून पयशे येवपाक जाय आशिल्ले ते अजून पर्यंत पावंक ना। इतली आमी नुकसाण सगळे आमी बरोवन दिल्ली तांकां, लेटरां सगळे अमाउंट कितलो आसलो तो बरोवन दिल्लो, बट एक्चुअली ते आमकां गव्हर्मेंटान अजून हेल्प करूंक ना। तेंच्यांनी हेल्प करपाची। 26 तारखेक लास्ट आमची रातची गाबून बोकडी गेली। म्हणलें की आमी लोकांक हांकां कळयलें, म्हणजे आमचें कितें तेंच्यांनी दिवूंक दिना, म्हणजे कितें तेचें हें बी दिवंक ना, लुकसाण भरपाई कांय मेळोंक ना। आनी आतां आमकां भंय आसा, येतलो तो 8 दीस तेंच्यांनी तो कॅमेरा बी कितें लायला पळय, आनी आतां काडून व्हेलो तेंच्यांनी, म्हणजे आतां आनी आमकां भंयच आसा तो केन्ना येतलो। आमी लायटी बी पेटोवन दवरता। न्ही तुमचे आतां गोरवां कितकी आसले पयलीं? गोरवां आमची 2 वासरां खाली, 3-3 म्हयन्याची। आनी बोकड्यो? बोकड्यो आमच्या 8 खाली। सादारण लुकसाण कितकी जातलें तुमचें? 80,000। आनी तुमकां मेळोंक ना कांय अजून? दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार।